लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाचे चडांत चड खासदार वेंचून येवन ही वेंचणूक भाजपात जिखतली असो विश्वास उत्तर गोयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी व्यक्त केला। म्हज्या आड कोणूय उमेदवार रावनी हांव जिखतलोच अशें श्रीपाद नायक म्हणटा। तशी इलेक्शन म्हणजे तयारी अशी खास नाही, परंतु आमचे काही संपर्क अभियान चालला। त्या संपर्क अभियानाच्या माध्यमातून एक दोन्ही वटेच्यान म्हणजे संपर्क अभियान आणि इलेक्शनाची तयारी अशी म्हणपाक हरकत ना। परंतु खरी तयारी जी आसा ती 3-4 महिने पयलीं सुरू जातली, परंतु आता एक सगळ्या मतदारसंघांनी एक फेरी जी आसा ती पूर्ण जाल्ली आसा। सगळ्या कडेन गाठी भेटी मेळप म्हणजे प्रतिष्ठीत लोक आसात, काही सामान्य हे आसात, तांकांय मेळपाचे कार्यक्रम चालू आसा आणि संपूर्ण देशभरात चालू आसा। संपर्क अभियानाच्या माध्यमातून जवळ 30 मे ते 30 जून असं ठरयिल्लें, परंतु आनी जवळ 18 दिसांनी हे अभियान वाडयिल्लें आसा। 18 जुलय पासून चलतलें आणि ताचे नंतर 20 जुलयाक पार्लमेंटाचे मॉन्सून सेशन सुरू। पूण तांचो उमेदवार ते ठरयतले, पण जनतेच्या आणि मतदाराच्या आशिर्वादान कोणीय जर उमेदवार असलो तर उत्तर गोंयची जनता ही भारतीय जनता पक्षातून निवडून घेतली हातूंत अजिबात शंका ना। आणि ह्या संदर्भात कोण उमेदवार असो तो पक्ष ठरयतो। सगळ्यांनी येवचें, सगळ्यांनी उमेदवार जितल्या जाणां आहात आनी निश्चित निवडणूक ही लोकशायेन कोणाकूच कोण हें करूं शकना आणि सगळ्यांनी निवडणुकीत भाग घेवचो।